मोगचनो तुमकां सर्वांक बरी सांज हांव मागतां। भगेंत हप्त्याच्या ह्या पयल्या दिसा आमी हांगासर जमल्या जेजूच्या कुर्सा सांगाता आमी पयन करच्याक जेजून समकरली ती वाट आमी समकोवच्याक ह्या कुर्सा वाटेच्या भक्तीपणांत वांटो घेवंक आमी हांगासर सांगाता मेळ्ळ्या। हे वरस जुबलेवाचें वरस जेजू ह्या संवसार येवन 2025 वर्सां सोंपता आसतना आमी भावार्थाची यात्रिकां जावन पयन करूंक आमकां उलो आसा। ह्या कुर्साच्या भक्तीपणा वेळार विशेश जावन ह्या जुबलेवाच्या वर्सा आमी खरे यात्रीक जावन पयन करच्याक आमकां उलो आसा। अशें आसता ही सगळी कुर्साची वाट आमकां आमच्या जिविताचेर नियाळ करूंक आनी सांगतास सोम्याच्या मेठांनी सोलोवंक आदार जावं आनी आमचे कुटाम आमची फिरगज आनी आमची सर्व आशा आकांक्षा त्या सोम्याच्या पांयां थळा दवरून ही कुर्साच्या वाटेंत भक्तीपणी आमी वांटो घेवया। पवित्र कुर्सा नमान आमच्या मोगा गुरता नमान कुर्सा जैते वंता नमान कुर्सा आमच्या सोम्याच्या कुर्सा मरणा पर्यंत जेजू कालतो जालो जेजू मेलो जीवन जालो नव्यान येतलो कुर्साक मनातावली रावन मान पावो केलो कष्टा मरणासर मनशांक भरवसो उदेलो नमान तुका पवित्र कुर्सा नमान आमच्या मोगा गुरता नमान कुर्सा जैते वंता नमान कुर्सा आमच्या सोम्याच्या। प्रस्तावान देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो। या उतरा परी संवसाराच्या सोडवणे पासत बापान आपल्या पुता संवसारीत धाडलो आनी तो पूत बापान दिल्ले मिसांव जारी करून भरवशेच्या स्पिरितान भरलो। सर्व वस्तू ताचे तान आराम जातात ताचे मरिफात आनी ताचे खातीर शेवट जोडटात म्हणटा सा पावलो रोमागरां बरयल्ल्या पत्रान। जेजू देवाचो पूत आनी ताचे कुशेकाल तो ह्या संवसारी आयिल्लो आनी बापान ताका दिल्लो शेवट ताणें खालतेपणी आनी बापाचेर भरवसो दवन संपयलो। तर देव भरवशेचें मूळ तुमी ताचेर दवरलेल्या भावार्था उद्देशी तुमकां पुर्त्या संतोषान आनी समाधान भरूं अशें पवित्रत्मेच्या सक्तीन तुमचो भरवसो भरपूर वाडो म्हणटा सा पावल रोमागरा बरयल्ल्या पत्रान। म्हज्या मनशा सैमाच्या अस्कत कायेन म्हज्या जेजूचो आदार हांवें जोडूंक जाय। तो जेजू म्हजे खातीर बापा लागीं विनंती करता। ज्या शेवटाक देवान म्हाका नेमला त्या शेवटाक हांवें पावसर सर संगती म्हज्या बऱ्याक जायशें देव करता म्हणलो भरवसो म्हज्या जिणे वाटेचो दिवो जाता। बापाचे कुशीक काल्तिमान घाल ताचेर दड भरवसो दवर फुडें चलोवन आपले मिसांव सांपोवन केल्लो जेजू आमकां भरवशेची यात्रिकां जावन सर्गींच्या वाटे तेवशी सोमकोंक आपयता। ही वाट कश्टांची तरी पूण देवाचेर भरवसो दवर दृढ मनान फुडें सरल्यार ती भरवशेची थरानाची आनी संपूर्णकायेची जावंक पावता। हांवें आदारच्या कुर्सा वाटेच्या भक्तीपणा वेळी क्रिस्ता जेजूचें जिवीत ताणें केल्लें बरेंपण ताणें सोंसुल्ले कश्ट कुर्सा मरण नियाळूंक म्हाका आदार जावं। दैवीक बोड आनी धड भरवसो जेजू थंय आसल्यान ताचे सूर कश्ट निमाणे जैतान बदलले। जशें जेजून देवाचेर भरवसो दवरून सर कश्ट मोगान स्विकार करून म्हजो भरवसो तो जालो त्याच प्रकार आमचे कश्ट दृढ भरवशान स्विकार करून भरवशान जिवीत जियेवया। देवाचेर भरवसो दवरून जिवितान फुडें सरया। आमच्या उतरान आनी करणेन पेल्यांच्या जिवितान भरवसो फांकोवची किरणां जावया।
मोगळा सुम्या या कुर्सा वाटेचे भक्तीपण नियाळतना तुवें बापाचेर दवरल्या भरवशा प्रमाणे हांवें म्हज्या जिवितांत भरवसो साडिनासतना मागणेच्या स्पिरितान भरवशान आनी तुज्या उतराच्या बळान जिवितान मुखार सोमकूंक आदार लाभय आनी म्हज्या पेल्यांच्या जिवितांत भरवसो फांकोवचें हातेर म्हाका कर. म्हजो सिसांच्या कुशीवर थाय गे क्रिस्तुसो पाटलाव कर मोसो कोण आपलो जीव शेता निजाम सांठा आपल्या त्यागा वरवीं सगळे जिखता शिजवच्या कुशीवर थाय गे क्रिस्तुसो फाटलाव कर मोसो कष्टल्यानो येया सरसी मोजा जो मोजे घेऊन तुम्ही विशेव घेया मोजो शिजवच्या कुशीवर थाय गे क्रिस्तुसो फाटलाव कर मोसो आसात माटी खोल्या गोंडर सुकल्या पुन्हा म्हाका सुवात वस्ती करच्या मोजा शिजवच्या कुशीवर थाय गे क्रिस्तुसो फाटलाव कर मोसो मोजो शिजवच्या कुशीवर थाय गे क्रिस्तुसो फाटलाव कर मोसो. पयलेंच तेसांव जेजूक मरणाचे फर्मान दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्त. देवान संवसाराची सडवण करच्या खातीर आपणाक ह्या संवसारी धाडला म्हणलें 7 जाणां आसलो जेजू दैवीक बळान बापा वयर ताका आसल्या भरवशान आनी दिल्लें मिसांव संपोवच्या अनिवार्यतेन आनी तिचें फर्माण स्विकार करता. फर्माण आनी तिचें तरी शेवट सडवण जोडचें त्या शेवटांतय पावच्या अखंड भरवशान कितेंच शीण उसारी नासतना मौनपणान तो तें फर्माण ओपून घेता. ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिलां तांकां सर संगती देव तांच्या बऱ्याक पडशें करता म्हणटा सांब पावल रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रान. ह्या उतरां परी आपले मिसांव संपल्या उपरांत मेलच्या त्या जैताचेर तो बरवसता आनी ह्याच दर भरवशान हें सर जारी करूंक ताका साध्य जाता. ह्या संवसारांत हांव जल्म घेतना देवान म्हाका तसो मोग करूंक ताची साकरी करूंक आनी मेल्या उपरांत सर्गी सूख जोडूंक रचलां. ह्या म्हज्या जिवितांत हो शेवट जोडूंक हांव मुखार समकतना म्हज्या जिवितांती सबार अनित हांवें बोगीजय पडचे संद्राप येतात. जायते पावटी कुटुंबांत सर भुरग्यांक एकास्मा पासो मोग मेळनासतना अनित जाता. चेरक्या भुरग्यांक दोट्टो मान आनी तांणी आशिल्लें सर मेळटा पूण चेडवां भुरग्यांक ह्या संवसारी जल्म दिवचोच नाका म्हणून गर्भपात करची कितलीशीं जाणां आसात. गर्भपात निर्फळ जावन तें भुरगें उरोवन जल्म घेता तर सर्वांतावन ताका तिरस्कार निंदा अपमान लाभता आनी ताचो जाय पुरतो मोग करिनासतना ताका अनित जावचे संदर्भ साबार आसात. जल्मल्लें चेडूं भुरगें काजर जावन गोवाच्या घरा वेता जाल्ल्यान ताका सारकें शिकप दिनासतना ताका अनित करतात. चेडवां म्हणलो तत्सार भाव साबार वडिलांच्या काळजान दिसून येता. एकाच आवयाच्या भुरग्यांतय असलो भेदभाव जाताना अनित भोगचे चेडवांचे काळजाचे दूख ताचे आटेविटे कितले आसतीत. ह्या वेळी सांब पावलान रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगता सर वस्तू ताचे तावन आराम जातात. ताचे मरिफात
आणि ताचे खातीर शेवट जोडटात. 6 पावलांची ही उतरां उगडासान दवरया. हर एक भुरगें तें म्हाका देवाचें देणें तें समान रितीन स्विकार कर. देवाचेर भरवसया. जर म्हाका पुरतो मोग मेळनासतना हांव अनीत भोगतां तर बरवशान तें सोंसया. सोम्याचें बळ म्हजें तें आसचेंच ताणें म्हाका अनीत तावन दिवची नीत जावन आसा. देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना. आमकां बळवंत मोगान आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो दिलो म्हणटा सांत पावल तिमोथीक बरयल्ल्या पत्रान. ह्याच परी धैर्यान आनी बरवशान जिवितान मेळची अनीत फूट करूंक आदार मागया. मोगाळ सोम्या, म्हज्या कुटुंबान म्हाका जाय पुरतो मोग मान गौरव मेळनासतना अनीत भोगल्ल्या वेळार तुजेर बरवसो दवर. सोंसणिकायेन ते सोंसूंक म्हाका आदार लाभय. कुटुंबांत शेजारा संघ संस्थांनी वाड्यांत म्हाका अनीत जाल्ल्या वेळार तें धैर्यान फूट करून सिनोदपणाचो स्पिरितान बरोवन म्हज्या देखी बरें जिणेंत हेरांच्या जिवितांतलो बरवसो सोडोवंक खातीर म्हाका कर. आमची जबाब सोम्या म्हजो बरवसो सडय. म्हज्या कुटुंबांत हांवें अनीत भोगल्ल्या वेळार सोम्या म्हजो बरवसो सडय. म्हज्या वावरांत हांवें अनीत भोगल्ल्या वेळार सोम्या म्हजो बरवसो सडय. म्हज्या वेवहारांत हांवें अनीत भोगल्ल्या वेळार सोम्या म्हजो बरवसो सडय. म्हज्या संबंधांत हांवें अनीत भोगल्ल्या वेळार सोम्या म्हजो बरवसो सडय. वडिलांतावन हांवें अनीत भोगल्ल्या वेळार सोम्या म्हजो बरवसो सडय. म्हज्या सांगात्यातावन हांवें अनीत भोगल्ल्या वेळार सोम्या म्हजो बरवसो सडय. सोम्या काकुळत आमची कर. सोम्या काकुळत आमची कर. म्हणटा स्वामी हांवें तुमचो केला तशें एकामेका सोमो करा तुमी. उलो करतात म्हाका सोमी मोगान म्हणून मेस्त्री सोमी. सहज म्हणचे हावनी जाकी मेस्त्री सोमी तुमचो. नवो उपादेसा तुमकां दिता म्हणटा स्वामी. हांवें तुमचो केला तशें एकामेका सोमो करा तुमी. दुसरेंच ते साव जेजूच्या कंद्यार कुरीस दितात. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसू म्यान जेजू क्रिस्ता. आपल्या संसारी जिणे मिसाव जणा आसुल्लो जेजू आपल्या कुर्सा मोगान आनी आपणे बापाचे दवरल्या भरोशान वेंग मारता. या उर्वी जडायसो कुरीस ताचे मिसाव सोंपोवच्या दिशेन ताच्या भरोशान आळवायसो जावन बदलता. आज सगळे मनशां कळू त्या कुर्साक मान आनी गौरव दिता. कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा तर तो आपणाक इन्कार करून दी. आपलो कुरीस उखलून घेवन दी आनी म्हज्या पाटल्यान येवन दी म्हणटा जेजू. ह्या प्रकार ह्या संसारी जिवितांत आपणाक मेळिल्लो कुरीस जेजून स्वीकार केल्ल्यान तो कुरीस आज बरवसो जैतासो मोगासो आनी सडुणेचो संकेत जाता. म्हज्या जिवितांत साबार फावटी विविध कश्टांचे पिडेशिडेचे कुटुंबांत विविध समस्येचे कुरीस मेळटात. काजारी जिवितांत एकामेका दिल्ली भास पाळण कुटुंबाच्या जबाबदारेचें सुकाण हातीन घेवन मुखार समकतना विविध कुरीस मेळचे साज. कुटुंबान ना समाधान स्वार्थ मोसोर भेदभाव होडपण हे सर दोस्ता. या शिवाय हर एकलो देवान ताका दिलां त्या बेसांत म्हणजे देवान ताका आपणे दिल्ल्या वेळार आसले तशीतेंत जियोंक सोदूं म्हणटा सांत पावल कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पहिल्या पत्रांत. एकामेका विश्वासान सोडदडीन आनी मोगान बांदूंक येवजिल्लें
कुटुंबा जिवितांत ल्हान ल्हान कारणा खातीर झगडीं जाताना पिडा शिडा दोसतना ताका पर्याय लाभोवंक हांवें कितें केलां? थोडे फावटी म्हज्या पतीच्या या पत्नीच्या यशस्वींत एकामेका संतोष पावनासतना दुरसणी असो दुबाव असो कुरीस म्हाका मेळटा. पतीन घरांत तशेंच घरा भायर वावर करतना ताका उत्तेजनाची उतरां मेळनासतना अडकळीचे कुरीस मेळटात. एकामेका बगण्याक चिन्नांक ताळ पडनासतना पती पतीन वेगळा सर आशेवन भुरग्यांक मोगाच्या अभाव असो कुरीस दितात. आपल्या भुरग्यांचे काजारी जिवीत सुखान आसचें पळय जंय म्हणल्यार आवय बापायक तांच्या विच्छेदना वरवीं मतीक ना समाधानाचे खंतीचे कुरीस मेळटात. या सर परिस्थितींत बरवसो सांडून सोशणिकाय वगडायल्यार कुटुंबाची देसवाड जाता. आपणाचो कुरीस मोगान स्वीकार केल्लो जेजू आज म्हाका म्हज्या जिविताचे कश्ट मोगान स्वीकार करूंक उलो दिता. भावार्थान बळवंत असलेल्या आमी भावार्थान अस्कत असलेल्यांचे अवगुण ससून वरी जाय. हे विशयान आमी स्वार्थी जावचे न्हय म्हणटा सांव पावलो रोमांगरांक बरयल्ल्या पत्रांत. ह्याच परी काजारी जिवितांत आमकां लाभलेल्या जिणे संगत्याक आसा तशें स्वीकार करून बरोवश्यान कुटुंबा जिवीत बांदून हाडूंक पेसाडया. काजारी जिवितान मेळचे ल्हान व्हड कश्ट मोगान स्वीकार करन सोशणिकायन आनी मोगान म्हजो बेस म्हाका देवाचें देणें म्हूण मानून घेवन बरवसो सांडिनासतना जिविताची वाट सोमकोवंक देव खंडीत बोल दितलो म्हणली पातयणी दवरून सदांच जेजूच्या कुर्साचेर दिश्ट कोसोवया. मोगाळा जेजू, म्हज्या जिवितांत काजाराच्या वेळार हांवें दिल्ली भास म्हजी जबाबदारी पाळूंक कश्ट म्हूण भोगतना विविध समस्ये म्हाका जिवितांत फुडें वचोवंक अडखळ हाडटना ते मोगान स्वीकार करूंक शिकय. कश्ट आमच्या जिविताचो वांटो आनी आमचो भरोसो घट करचें हातेर म्हणलें समजोवन तुजेर भरोसून ते फुड करूंक आदार लाभय. म्हज्या कश्टान हांवें भरोसो सांडिनासतना हेरांच्या कश्टा वेळार तांकां भरोशान बरसो बरो गूण म्हाका फावो कर. जवाब: सोम्या जिवितांतले जडाय म्हूण लेखचे कुरीस स्वीकार करूंक बोल दी. जिवितांतले जडाय म्हूण लेखचे कुरीस स्वीकार करूंक बोल दी. जिवीत जडाय म्हूण लेखीन आसतना सोम्या जिवितांतले जडाय म्हूण लेखचे कुरीस स्वीकार करूंक बोल दी. म्हजे अवगुण म्हाका जडाय जाताना सोम्या जिवितांतले कुरीस जडाय म्हूण लेखीन आसतना ओंक म्हाका बोल दी. म्हजी पिडा शिडा म्हाका जडाय जाताना सोम्या जिवितांतले जडाय म्हूण लेखचे कुरीस स्वीकार करूंक बोल दी. म्हजे संगती म्हाका जडाय जाताना सोम्या जिवितांतले जडाय लेखचे कुरीस स्वीकार करूंक बोल दी. म्हजो वावर म्हाका जडाय जाताना सोम्या जिवितांतले जडाय म्हूण लेखचे कुरीस स्वीकार करूंक बोल दी. सोम्या काकुलतामची कर. सोम्या काकुलतामची कर. जय तुका सडवणदारा, जय तुका कुर्सा जेजूच्या, जय तुका सडवणदारा, जय तुका कुर्सा जेजूच्या. कुर्सा तुझा साय मोड मोगानी स्वातंत्र्याचे प्रकाश घालसर मनशांचे सता वाडचो तेलांचे. जय तुका सडवणदारा, जय तुका कुर्सा जेजूच्या, जय तुका सडवणदारा, जय तुका कुर्सा जेजूच्या. तिसरें तेसांव जेजू पयले फावटी कुर्सा बंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्राणीपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. सगळो संवसार आपलो कुरीस मोगान आनी भरोशान स्वीकार केल्लो जेजू फुडें समकतना कुर्साची धडाय ताका पडोवंक करता तरी ताचे ते मिसांव जारी करची भरोशाची दृढता ताका परत्यान नव्यान उठाशें करता.
आपूण पडल्यार तो शीन उसारिना निराशी जायना तो भरोशाच्या बळान परत उठता आनी फुडें समकता अशें तो उठलो आनी आपल्या बापाय सरशी फाटीं भायर सरलो ही उतरां आमकां वेंचीक पुताच्या ओपारेंत वाचूंक मेळटात जिविताचे मिसांव जण आसलो जेजू भरवशान उरता आनी तसो भरवसो आमच्या पडण्या वेळार आमी दवरूंक आमकां उलो दिता हांव म्हज्या जिवितांत विविध समस्याच्या सुळयांक बली जावन सबारपटी पडटां सबारपटी म्हज्या शिकपाच्या वत्ताड पोंदाव पडटां युवा प्रायेर वायट इश्टागात वायट वटण्यांक बली जावन म्हजी जबाबदारी पाळी नासतना त्या कश्टा पोंदाव चलवतां कामा तळार म्हज्या कामाचो वत्ताड संघ संस्थांनी सेवा करतना विविध निराकरणाच्या उतरां पोंदा पडोवन हांव कश्टतां ह्या वेळार जेजू म्हाका जिवितांत धैर्यान मुखार समकोवंक चलवणेन धैर्य साणी नासतना ती फूड करूंक भरोसो दिता कश्ट काण आपणें बांदुल्लें गोंटेर वाऱ्या वादळां नास जातना सुकणें निराशी जायना कंत बेजाराय पावना तें परत नव्यान आपलो गोंटेर बांदता एक कावी आपल्या पोंदाक सांगता तूं जिवंत आसतना चलुल्यारी मुखार चलचो तुजो कायदो हर एका मेटांनी निरंतर काम करून घोळ मोरासर मात्र तुका वायदो सूख आनी दूख फूड करून तांतलें बरेंपण मात्र विंसून मुखार गेल्यार जिवितांत वस्तू तुका फायदो एक घडी म्हज्या जिविताच्या पडण्या वेळार हांवें कितें केलां ताचेर नदर घालया जशें काळके राती उपरांत दीस उदेता म्हणलो भरवसो एकल्याक आसता गी तशेंच जिवितांत कश्टा उपरांत सूख खंडीत येता म्हणलो भरवसो आसल्यार पडल्यारी चलवणी मेळ्ळ्यारी मुखार वचोंक तो भरवसो आदार दिता म्हजी चलवणी जायत्या कुशीक मेट मुखार काडूंक म्हाका भरवसो दिवचें करता तर हांवें कित्याक म्हज्या जिणेच्या समस्याच्या कुर्साबंदा पडटना निराशी जावचें कसलोच खंत हुस्को धरिनाकात हर एक तुमची गरज मागण्या आनी उपकारी मनान कळीत करा म्हणटा सांव पावलो पिलिपिकारान बरयल्ल्या पत्रांत म्हाका रचलेलो देव म्हजी जतन घेतना म्हजी दिश्ट केवळ ताचेर कंसवण पटण्या आनी चलवणे वेळार ताचेर भरोसल्यार पटण्यातान उठोवन मुखार समकोवंक खंडीत बळ मेळटलें मोगाळा सोम्या कुटुंबान सर्वसंगी भरसोन जियेतना शिकपाचो भार सरतना पिडा शिडा आयिल्ल्या वेळार कामा तळार वत्ताड सरतना समाजेन तिरस्कार मेळटना हांवें निराशेच्या पडण्यान पडोवंक म्हाका सोडिनाका तुवें उठोवन मुखार गेल्लो तो भरवसो म्हज्या जिवितांत हांवें दवरिसो कर एकामेकाचे कश्ट आयकून हेरां तांच्या कुर्साबंद अडचतना तांकां मोगान भरवशान वयर उखलूंक म्हाका आदार लाभय जशें ल्हान ल्हान नेकेत्रां रातीक आपल्या तांकी पुरतो परजळ दितात तशें हेरांच्या जिविताक भरवसो दिवचें कीर्ण हांवें जायशें कर म्हजे जिणे वत्तडांत तुजी हाजरी म्हजे तें सदांच बगूंक म्हाका फावो कर जबाब सोम्या म्हाका आदार लाभय सोम्या म्हाका आदार लाभय जिवितांतली चलवणी स्विकार करूंक सोम्या म्हाका आदार लाभय चलवणी ताण वयर उठोवंक सोम्या म्हाका आदार लाभय नव्या भरवशान बरोवंक सोम्या म्हाका आदार लाभय कश्टा उपरांत सूख मेळटा म्हूण जाणा जावंक सोम्या म्हाका आदार लाभय कश्ट मेळ्ळ्यार तुजे बरी भरवसो साणी नासतना रावंक सोम्या म्हाका आदार लाभय सोम्या काकूळ आमची कर सोम्या काकूळ आमची कर Kakut mata, pagkamuti ay kansulta, kulit sorna. चौथेच दिसा जेजू आपले मायेक भेटता आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता मोरी भरवशाची माय तिच्या मोगाची आणि भरवशाची एक दिश्ट जेजू कुर्सा पळना वेळार भरवशान बरोवन आपले मिसाव पंताक पावंक आदार जाली आपले जिवीत भावार्थ आणि भरवशान नेटयिल्ली मरी आपल्या पुताक देवबिरांत शिकयिल्ली मरी आपल्या पुताचे कष्ट पळोवन कळवळना ताच्या मिसावांत अडकळ घालिना बगार ते मोगान सोंपोवंक प्रेरण उमेद धैर्य पाठिंबो आनी भरवसो दिता
बरो रूख बरेंच फळ दिता म्हणल्यार सांगणे परी ल्हान प्रायेर हांवें म्हज्या भुरग्यांक शिकयिल्ले बरे शेगूण धैर्य कश्टांत बरवसो दवरसो पेल्या थंय दयाळाय गौरव विधेयपण मोग तांच्या मुखल्या जिवितांत बरवशाच्यो वाटो तांकां दाखयतात. जे हांव वमतां तेंच हांव लुंवतां म्हणल्यार बरी कुटुंब बांदून हाडची तें कुटुंब बरवशान भरची जबाबदारी आज म्हाका आसा. कुटुंबा जिवितांत कश्ट आसात म्हूण जाणा आसतना जर मोग आनी भवार्थाचें तें बांदून हाडलें तर तें बाळटा. जल्मल्ल्या भुरग्याक पवित्र स्नान दिल्ल्या वेळार तितलेंच म्हजी जबाबदारी आखेर जायना. बदलाक पवित्र स्नान घेतिल्ल्या भुरग्यांक भवार्थान वाडोवंक आनी बरें क्रिस्ती जिवीत बांदून हाडूंक त्या दिसा व्हरती जबाबदारी म्हाका मेळटा. म्हज्या घरांत संतांच्या जिणे विशीं भुरग्यांक शिकोवन दिवची धर्मिका विशयान बरें उलोवचें देवाचेर भरवसो दवरून जैत मेळिल्ल्या संगती विशयान सांगून देवा थंय भुरग्यांचो भरवसो आनीकी घट करूंक प्रयत्न करचे अशें जेजून भेटयिल्लो सॅक्रिफीस म्हजे थंय सुफळ जावंक वावुरचें जावन आसा म्हज्या क्रिस्तांवपणाचो कायदो. आज विविध सामाजीक माध्यमाक बली जावन भावार्थ आनी भरवशा जिवितांत शेळेपण दाखोवच्याक म्हज्या भरवशाच्या दिश्टीन जेजू जशी हाडूंक प्रयत्न करया. मोगळा जेजू हेरांच्या कुटुंबा जिविताच्या कश्टां वेळार पिडे शिडे वेळार हांवें तांकां भेटतना तांकां म्हज्या उत्तेजनाच्या उतरांनी भरवसो हांवें दिवंक फावो कर. जशें मरयेन कुर्सावटेच्या पयणा वेळी जेजूक भरवसो दिलो तशेंच हांवें म्हज्या घरांत आसच्या सर्वांक भरवशाची वाद जावन जळाशी कर. म्हज्या पेल्याच्या जिवितांत भरवसो उपजसो करचें बळवंत हातेर हांवें जावं तुजें बळ आनी धैर्य म्हाका लाभय. जवाब सुम्या म्हाका भरवशान भर. देवाचें मुखामोळ दिसच्या म्हज्या आवय बापायचें भरवशाचें मुखामोळ पळोवं सोम्या म्हाका भरवशान भर. म्हज्या शिक्षकांचें भरवशाचें मुखामोळ पळोवं सोम्या म्हाका भरवशान भर. म्हज्या शेजाऱ्याचें भरवशाचें मुखामोळ पळोवं सोम्या म्हाका भरवशान भर. म्हाका वायट केल्ल्याचें भरवशाचें मुखामोळ पळोवं सोम्या म्हाका भरवशान भर. म्हाका भरवसो दितल्यांचें भरवशाचें मुखामोळ पळोवं सोम्या म्हाका भरवशान भर. सोम्या काकू तामची कर. सोम्या काकू तामची कर. भुसय केल्याव तुका. 5वें स्तेसांव सिरेनाचो शिमाव जेजू कुरिसोवंक कुमो करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. तुज्या भगत वेचणेलाय सगळो संवसार. शिपायांनी जेजूचो कुरीस भोवंक शिमावंक बळ केलें. नाकुशेन आनी भियान ताणें कुर्सार कान दिवन जेजूक भरवशाचो थोडो सुशेग दिलो. मातेव 7:12 अशें म्हणटा देखून जे कितें हेरांनी तुमकां करी जाय म्हूण तुमी अपेक्षितात तेंच तुमी तांकां करा. होच सार नियम शास्त्राचो आनी प्रवाद्यांच्या उतरांचो. ह्या उतरां प्रकार जेजू कुरीस भोवंक संगात दिवन ताच्या मिसावांत एक बरी करणी करचो भरवशाचो वांटो शिमावंक फावो जालो. मातेव 6:18 अशें म्हणटा तुवें गुटान केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. ह्याच परी म्हजे भोंवती जायती गरजेवंतां म्हाका दिसतात. म्हजे थंय जर भरवसो आसा तर तांच्या गरजांक पावचें बरें मन म्हाका देव दितलो. म्हजे लागीं बरें शिक्षाचें देणें आसा तर शिकपांत फाटीं आशिल्ल्या भुरग्यांक लिसांव शिकोवंक तांचो भरवसो हांवें जावयेत. थोड्या भुरग्यांक ती शिकपांत चुरूक आसल्यारी उसलें शिकप जोडूंक पयशांची अडचणी जाताना बऱ्या मनशांच्या व्यक्ती लागीं उलोवन तांचो संगत घेवन त्या भुरग्यांच्या शिकपाक आदार दिवन तांच्या कश्टांच्या कुर्साक भरवशाचो कांद दिवयेत. सबारानात भुरगीं आसरांनी आवय बापायच्या मोगातान वंचीत जावन कश्टतात मोगाक आशेतात. तांची भेट करून तांचे लागीं भरवशाच्या उतरांनी उलोवन तांच्या जिविताक थोडी आर्थीक कुमोक
करियेत आणि असे असलेल्या आश्रयांनी सेवा करच्या त्या सलोमच्या व्यक्तींच्या त्या पळणार म्हज्या कुमकेच्या हातान तांकां थोडो सुशेग हांवें दिवयेत न्ही. जाकोब 2:14 अशें म्हणटा, आपणाक भवर्त आसा म्हणटलो एक मनीस आसा म्हूण चिंत्या, पूण तो बऱ्यो करण्यो आदारिना जाल्यार ताका तें कित्याक उपकारता. ह्याच परी भवार्थ भरवसो म्हाका बऱ्यो करण्यो आदारूंक प्रेरण दितात. उतरांनी बुजवण उलोवन पेल्याच्या गरजांक हांव पावना जाल्यार म्हज्या बरवशाक मोल ना. म्हाका मेळिल्ले बऱ्यो करण्यो आदारच्या संदर्भाचो हांवें खरेपणी उपयोग करूंक जाय. हेरांक बरें करूंक आनी दान धर्म दिवंक विसर नाकात. असलीं बलिदानां देवाक मनवतात म्हणटा सा पावल हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत. म्हजे सवें आसलें धन दिरवें, मोग, संतोश, मोवाळ उतरां हेरां संगी वांटून घेतना बऱ्यो करण्यो आदारतना म्हजो संतोश तोडतो जाता. म्हजे थंय आसलो भरवसो ह्यो बऱ्यो करण्यो करूंक म्हाका भरवशाची वाट दाखयता. एकामेकाचें वजें वोवया अशें क्रिस्ताचो उपदेश तुमी पाळटल्यात म्हणटा सांत पावलो गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत. ह्या प्रकार जियोंक हांगा जमली आमी सर्वस्पर देवा लागीं मागया. मोगळा जेजू पेल्या थंय उदार जावचें बरें मन म्हाका दी. हेरांच्या गरजांक त्यांच्या विविध रितीच्या अनवारांच्या अवघडांच्या अर्थीक संकश्टांच्या समस्यांक म्हज्या तांकी पुरती सेवा वा कुमोक बरवशान करूंक म्हाका आदार लभय. सवे स्पिरितान भरलेल्या म्हज्या बरवेशाचे जिणये वरवीं हेरांच्या जिवितांत भरवसो हांवें फांकयसो कर. जशें तुवें ह्या संवसारी ल्हान व्हड जत मत लेखी नासतना सर्वांक भरवशाचो आदार दिलोय, तुज्या बापा थंय आसलो तुजो भरवसो तुका हें करूंक आदार जालो, तशें हांवेंय तुजेर भरवसो दवर. म्हजें जिवीत हेरांचो जिवीत प्रकाशतलो दिवो जायशें करूंक करपा लाभय. तुमची जबाब सोम्या भरवशान कुमकेचो हात दिवंक करपा लाभय. कश्ट केल्या भावंडा थंय तुका देखून सोम्या भरवशान कुमकेचो हात दिवंक करपा लाभय. पेल्याच्या गरजांक सदां पावोवंक सोम्या भरवशान कुमकेचो हात दिवंक करपा लाभय. उत्तेजीत उतरांनी हेरांचो भरवसो सोडोवंक सोम्या भरवशान कुमकेचो हात दिवंक करपा लाभय. पेल्याच्या कश्टांच्या कुर्साक खांद मारून सोम्या भरवशान कुमकेचो हात दिवंक करपा लाभय. निरुत्साह पयस करून पेल्याची गरज समजूंक सोम्या काकुळट आमची कर. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येशू जेजू क्रिस्ता. वेरोनिका एक धैर्याधीक स्त्री जावन आसली. त्या काळार स्त्रियांक समाजेन चड मान नातलो आनी एका परकी दादल्या लागीं परगट उलोवचे व्हड अपराध म्हूण जाणट्यांनी निर्बंध केल्लो. पूण कश्ट सोंसतल्या जेजूची गरज समजल्ली वेरोनिका सर्व नियमां आनी बंदडेच्यो सांखळ्यो तुटोवन मनशापणान मुखार सरता आनी धुळीन आनी रक्तान बुडयल्ल्या जेजूचे मुखामोळ पुसता. हांगासर संवसाराच्या कायद्यांक अडखळींक मिकवून मनशापणाचे महत्व उखलून धरची करणी ती आदारता. तसो प्रतिफळ जेजू आपणाचेंच मुखामोळ त्या तुवाल्यार कांसून तिका दिता. आयच्या समाजीन ती कायदे रेग्रो नियमांक महत्व हांव दिता तरी मनशापणाक ह्यो संगती अडखळ हाडटाना त्यो म्हूण हांव हेरांक भरवसो दिवची करणी करूंक मुखार सरतांगी एक घडी नियाळ्या. समारीच्या स्त्रिये लागचें उदक विसरून जेजून जातीचो बंदड मोडलो. पातकी स्त्रियेक सर्व आनी पात्रांचे नियम पळयतना जेजून मनशापण दाखोवन तिकाय बचाव केले. पातक्यांच्या दुबळ्यांच्या घरांनी भेट दिवन आपूण सर्वांचो इश्ट म्हूण दाखोवन दिले. आपल्या अखंड भरवशान सपता दिसा मनशापणान भरलेल्यो बऱ्यो करण्यो आदारूंक उलो दिलो. आपणा थंय आसल्या भरवशा वरवीं बरें काम करूंक ताका लज दिसोंक ना, भें दिसोंक ना. बगर केवळ त्या वेळार सर्व बंदड्या प्रास उंचले मनशापण म्हूण ताणें देखलें. आपल्या जिवितान
दादल्याच्या या बायलेच्या अवचित मरणावरवीं कश्टांच्यो दादल्या स्त्रियांच्या गरजांक भोवताना थोड्यांक समाज बोट जोगता. समाजाक भियेन आसतना जेजूचेर भरवसून मनशापणान असल्यांची सेवा करतल्यांच्यो केपडायो करचो महान होगडोवचें काम हांवें करच्या बदलाक तांचे सेवे मेळोवन तांणी करच्या सेवेक हात मेळोवन तांचो भरवसो सोडोवया. समाजांत असल्या जाणां सांगाता मेळटना कुमकेक धैर्यान मुखार सरचे मनशापणा विरोध हाडची नियम मोडचे व्यक्ती आमकां मेळटले. भरवसो आमकां निराशी करिना म्हणटा सांबाळ रोमागारांक बरयल्ल्या पत्रांत. देखून भरवशान बरें करूंक हेरांच्या जिविताक भरवशाचो आदार सांगात दिवंक हेरांच्या मुखामळार जेजूचें प्रतिरूप देखूंक प्रयत्न करया. मोगाळा सोमया समाजांत विविध शोशणाक बली जाल्ल्या व्यक्तींक देखतना मनशापणान तांकां कुमोग करचे उदार काळीज म्हाका दी. नियमा रेग्रो कायदे सर्व प्रास मनशापणान हांवें करची सेवा प्रामुख म्हणलें समजून हेरांच्या जिवितांत भरवसो हाडूंक हांवें फुडें सरूंक आदार लाभय. म्हज्या बऱ्या करण्याक समाज म्हाका कितें फाटीं दीत म्हणलें लेखी नासतना धैर्यान आनी निस्वार्थपणान सेवा करीशें कर. अन्याय शोशण जाताना सर बंदडत तुटोवन हेरांक कुमो करूंक म्हाका धैर्य लाभय. जवाब सोम्या पेल्या थंय तुजें मुखामोळ हांवें पळयचें कर. संवसाराची पर्वा करिनासतना कुमो कर. सोम्या पेल्या थंय तुजें मुखामोळ पळोवन कर. मनशापणान बऱ्यो करण्यो आदार. सोम्या पेल्या थंय तुजें मुखामोळ हांवें पळयचें कर. बरें करतल्यांक पाठिंबो दिवन सोम्या पेल्या थंय तुजें मुखामोळ हांवें पळयचें कर. दुरसोणे मेळ्ळ्यार बरीं कामां करूंक फाटीं सर नासतना रावून सोम्या पेल्या थंय तुजें मुखामोळ हांवें पळयचें कर. समस्या धैर्यान फूट करून सोम्या पेल्या थंय तुजें मुखामोळ हांवें पळयचें कर. सोम्या काकूल आमची कर. जेजू दुसऱ्या फावटी कुर्सा बांदता पडटा. आमी तुका नमस्कारांनी प्राणीपात करता येसू मे जेजू क्रिस्ता. कलवरीच्या वाटेर कुडीस घेवन मुखार समकोनचो जेजू मनशापणाच्या कुडीची अस्कत काय पडटा जाल्यार आपलो शेवट जण आसलो तो जेजूस्पर जायना. चलोवणी मानून घेना बगर आपल्या शेवट कशी भरवसाची मेटाक मुखार व्हरून पण भरवशाच्या बळां उरता. बापाचें मिसांव संपूर्ण करचो जड मन असो जे बापाचें बोळ आनी भरवसो ताचे सेवे आसले पडल्यार तो परत उठोवन ताका साध्य जाता. म्हज्या जिवितांत सबार फावटी हांवें आशिल्लें मेळनातल्यार निरासपण बगता बरें शिकप सोडून शिकपाची गीत काम मेळनातल्या वेळार हांव कंगाल जाता. जेजूस्पर जाता सांगताच म्हज्या सवे म्हज्या वेपय निराश जातात. कामां सोदून हांव निरासपण बगतना आनी मुखार म्हाका वाटच ना ह्या कामां मेळची ना म्हणल्यार चिंता सोड परत परत प्रयत्न केल्यार भरवसो दवरून पंथाक पावता म्हणसर प्रयत्न केल्यार जीक म्हाका खंडीत मेळटली. थोडे फावटी निरासपणान वायट सांगती पेवण्या ड्रग्स आनी इतर मादक द्रव्यांक हांव बली जाता. सनवणी जीक जावन बदलेची तर भरवसो गरजेचो. म्हज्या घरांत कश्टां वयर वयर कश्ट येताना अन्य देवाच्या फाटल्यान हांव येता. उपादेश सांगता एका निजा देवाचेर भरवसो दवर ताका मात्र मान दी. देवाचेर भरवसो दवरल्यान तो कितें सांडून घालिना. तांकां तो जैताचे वाटेर भरवशान फुडें सरून आदार दिता. वेचे पुतान आपल्या अंकारां सर उगडायलें आनी इमाणे तो निराशी जाल्यार आपलो बापूय आपणा खंडीत पाटी स्विकार करता म्हणल्या भरवशान तो परत पाटी आयलो आनी नवे जिवीत ताणें आराम केलें. पेद्र जेजूक 3 फावटी नेगारलो तरी आखरे सूख वळखून जेजू दृश्टीन पाटी आयलो आनी जेजूचे मिसांव भरवशान मुखार व्हरून गेलो. मळ्ळी यत्न माडू म्हणल्या गादी बरी जिवितांत प्रयत्न केल्या भरवशान म्हजे दिश्टव्या कुशीन दिश्ट दवरल्यार हांवें चिंतिल्लें आशिल्लें हांव जोडूंक शकता. किर्तनकार म्हणटा परस्पर आपले प्रजे सकत दितलो. ह्या उतरा प्रकार जिविताच्या विविध कश्टपंद अडसतना जिविताच्या कुर्साची भरवसाची सवळी म्हाका सारकी वाट दाखयता. जेजू म्हाका म्हणटा तो चंचल जायनाका कंगाल जायनाका हांव तुजे सवे तुज्या जिविताच्या पंथा पर्यंत आसतलो. मोगाळा सोम्या म्हज्या जिवितांत विविध कश्टां नश्टांत हांव अडसतना निराशी जावंक म्हाका सोडिनाका. म्हजो शेवट संपूर्ण करून भरवशान तुवें फुडें समकली वाट म्हज्या जिवितांत नवो भरवसो दिव. कश्टां धैर्यान फूट केल्यार जैत मेळटा.
सलवण्यान बियन आसतना निरंतर प्रयत्न केल्यार जीक मेळटा म्हणून भरोसेचो उसवड सदांच म्हज्या काळजांत सागोवन दवरून म्हाका आदारला पळय. तुवें दिल्ल्या अमोली जिवितान ह्या बऱ्या शेवट कशी मेटां काडून आनी हेरांक तांच्या पडणे वेळा भरोसेची वाट दाखोवन आमकां आदारला पळय. तुमची जबाब सोम्या म्हाका भरोसेच्या वाटेन चलोवंक आदारता पळय. जिवितान निरसपण बघताना म्या म्हाका भरोसेच्या वाटेन चलोवंक आदारला पळय. चलवणी मेळटना म्हाका भरोसेच्या वाटेन चलोवंक आदारला पळय. कश्टां वयर कश्ट येतना सम्या म्हाका भरोसेच्या वाटेन चलोवंक आदारला पळय. जिवितान हांवें कितेंच करूंक शकना म्हणल्यार चिंताप आसतना हेरांच्या पडणे वेळार तांकां आदार दिवं सम्या म्हाका भरोसेच्या वाटेन चलोवंक आदारला पळय. सम्या काकोल तांचे कर. 28 दिसांव जेजू जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता. आमी तुका नमस्कार प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कुरीस होवण मुखार वेच्या जेजूक जेरुसलेमाचे स्त्रियो भेटतात. जेजू विशीं तांचे कोळवेळे पळयल्लो जेजू आपुणूच तांकां भरोशाची बुजवण दिता. आपुणूच कश्टांनी आसतना हेरांक बुजवण दिवचे हेरांचो भरवोसो जावचे बरें म्हूण जेजू दाखयता. म्हजे बसत रेडा नाकात पूण तुमचे बसत आनी तुमच्या भुरग्यां बाळां बसत रेडा म्हणून जेजू तांकां बुजवण पाठयता. आज म्हज्या जिवितान येवचे ल्हान ल्हान समस्ये कश्ट व्हड कुरीस जावंक पावल्यात. म्हजी पिडा शिडा सोंसची सोंसणीकाय पिडा गूण जाता म्हणलो भरवोसो म्हाका नाच जाला. हांव म्हजीच पिडा व्हड म्हण लेखून कुरवण सुस्कान आसता. जर एका आस्पत्रेक भेट दिवन थंय आसलेल्या पिडेस्तांक हांवें देखल्यार तांच्याकी बरी भलायकी म्हाका देवान दिल्या म्हूण बगता. मदर तेरेझान निर्गतिकांची सेवा सक्री केली. आपणाक तांची पिडा लागत म्हूण तिणें चिंतूंक ना. तिणें जेजूचेर दवरल्या भरोशान पेल्यांक आदार उजवण दिवंक ती सकली. हेरांच्या कश्टा वेळार पिडे शिडा वेळार म्हजे एक भरोशेचे उतार तांकां धैर्य दिवंक शकता. तांचेर हांवें घालचे भरोशेची दिश्ट तांच्या जिवितान भरवोसो उपजोवंक शकता. हांव पिडेन मंदिर आसल्यारी हेरांच्या बऱ्या भलायके पासत हांव मागी येता. हेरां खातीर गुप्ती मागचो वांटोपणी हांवें विंचीत न्ही गे. म्हाका साध्य जाता तर आसऱ्यांनी आसच्या आस्पत्रेनी आसच्या ह्या म्हज्या वाड्यान फिरगजेन आसच्या पेडेस्तांक भेटून तांचे कश्ट आयकून तांकां भरोसो सुशेग दिवंक हांवें पेसाडूंक जाय. तेन्ना हांव हेरांक बुजयता तेन्ना म्हजे कश्ट मोगान सोसूंक म्हजो भरवोसो बळवंत जातलो. देवान म्हाका दिल्लो मोग देणी संतोष हेरांच्या कश्टा वेळार वांटून घेवची जावन आसा नीज ग्रेस्तकाय. शेकीन तुमी समजताने एका मनाची एकामेकाची सुख दूख चिंतताली भावा भयणीचो मोग करताली दयाळ आनी कालत्या स्वभावाची जाय. आज म्हजो पेलो अवघडाक संपोवन पडटना ताका आदार दिवचे सोडून ताचें चित्रीकरण करणं अंतरजाळेंनी घालूंक सयत हांव फाटीं सरना. ताका आस्पत्रेक व्हरून चिकित्सा केल्यार हांव कश्टांक सांपडटा म्हळ्यार आपदेर म्हाका दोसता. ह्या हेरांच्या कश्टांक पळोवचें बरें म्हूण म्हाका आसना. हांव आनी म्हजें म्हाका मात बरें मेळाचें म्हणलें चिंतप म्हाका हेरांक बुजोवंक सोडिना. असलीं चिंता सोड एकामेकाचो आदार जावया. मोगाळ्या सम्या तुज्या कश्टांच्या कुडसा पळयना वेळार तुवें जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक मोगान बुजयले. हांवें म्हज्या जिवाचो लेखावर्तो हुस्को सोडून पेल्यांच्या गरजांक तांकां आदार दिशें कर. एकामेकाचो हुस्को काळजांत दवरून हेरांच्या जिवितान भरोशाचें कीर हांवें फांकयशें कर. जशें हर एक पोलो सुर्याच्या वता फुलोवन आपल्या एका दिसाच्या जिवितान सर्वांक संतोष दिता तसो फर्मळ सगळ्यांक पसारता. तशें म्हज्याय जिवितान हेरांक बुजावण भरोसो दिवचो आसरो हांवें जायशें कर. जवाब सोम्या म्हजी उतरां भरोशान बरो. म्हजे कश्ट लेगीन आसतना हेरांक बुजोवंक एकामेका आदार दिवन जिवंक
जिवितांत निराशी जाल्ल्या व्यक्तीक भेटताना म्हजे कश्ट म्हाका व्हड म्हूण चिंतून हेरांची पर्वा करिनातल्या वेळार हेरांच्या जिवितांत बरवसो सोडूंक सोम्या काकुलतामचीक नवे स्तेसांव जेजू तिसरे फावटी कुर्सा पंदा पडता आमी तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता वता सोबार हांगार कुडद्यांचे मार मस्तकार कंट्याचो मुकुट आनी कंदार बरादीक कुरीस वोवन वर्सो जेजू आतां परत तिसरे फावटी पडता संवसारी सैमान देखचे तर तिसरे फावटी पडलो जेजू परत उठचो ना म्हणून चिंतल्यारी दैवीक बळान तो उठता आपणाचे मिसावन संपूर्ण करची दृढता आणि आपल्या ध्येयाचेर संपूर्ण विश्वास दवरलेलो जेजू बरवशान उठता तो कंगाल जायना निराश जायना बगार आपलो शेवट जोडूंक दृढ मनान तो उठता आणि कुरीस घेवन बरवशाचे वाटेन मुखार समकता म्हज्या जिवितांत काजार पेसाची जबाबदारी पाळतना कठीण त्रास म्हाका भोगतात घरांत आसच्या वडिलांची सेवा पती पतीन आणि भुरग्यांच्यो गरजो पूर्ण करचे म्हजें वैयक्तीक काम ह्या सर कुर्साबंदा दीस रात हांव अडसता कुटुंबांत सर्वांक समाधान संतोष दिवंक पेसाडल्यारी तांचे तान म्हाका दुरसणे सडनो हेर खंयचेय बरें उतर मेळनातल्या वेळार म्हज्या भोगणांक त्या घरांत मान नातल्या वेळार म्हाका म्हजेंच म्हणलें स्वातंत्र्य जिवीत लाभनातल्या वेळार मोगांत त्या घरांत म्हाका मान नातल्या वेळार वेगळाचार जातना हांवें कोणा खातीर हें सोर सोंसचें आनी कित्या खातीर हांवें जियोवचें म्हणलें कठीण आसायकपणू विपरीत सन्निवेश म्हज्या मुखार आसतना मत काम करिना जिवितांत कितेंच नाका सोर सांडून जिणी संपवया म्हणली चिंतना सोसूंक जायना तसले तळमळे हाटे विटे काळजांत वखतात जिवीतच एक वजें आनी ह्या वजा पंदा स्वास काडूंक सयत जायनातल्या परिस्थितीक हांव येवन पावता जिवितांतलीं सर दारां म्हाका बंद जाल्यान आनी निमाणें मरण जीवघात मात्र हाका पर्यार म्हणल्या शिकारार येवन हांव पावता सर रितीन सर कडेन काळो कस म्हाका दिसता आसायकपणाची विचलिता हांव भोगता धार्मीक जिणेच्या पैणार आसायकपण दोस्ताना ह्याच परिस्थितीक हांव वळख जातांगी त्या कश्टांच्या संदिग्ध परिस्थितीन आपल्या कुर्सा पैना वेळार पडलेलो जेजू दैवीक बळान मुखार सरलेलें घडीत म्हाका प्रेरण दिता बरवशाचें बोल दिता जिविताच्या सलवणेक आसायकपणाक निराशपणाक जीवघात मात्र पर्यार न्हय 40 दीस आनी 2 हप्ते पुर्तुगालाचें उदक देवच्याक नोये राखून रावलो आपणाचें सोर ओगडायल्लो जोब कितेंच कळवळ नासतना देवाक दुरसा नासतना आपणाचो जीव ओगडायनासतना बगार आपणाक नीत मेळटा म्हणल्या बरवशान सोर सोसून आखरेक देवाची दया ताणें आपणायली तशेंच म्हज्या जिवितांत सोसूंक असाध्य जाल्लें फूड करूंक जायना तसलें समस्या येताना जेजूची देख घेवन बरवशान फुडें समकोवंक जेजूस बरवशाची वाट दाखयता मोगाळ सोम्या म्हज्या जिणयेंत मेळच्या आसायक निराशपणाच्या परादीक कुर्साबंदा अडचून जिवितच नाका म्हणच्या फावंडार हांव पावतना म्हजो बरवसो तूं जा दैवीक बळान तूं उठोवन फुडें समकल्ल्या बरी हांवें म्हज्या जिवितांत बरवशान तुजेर पाटयेनी दवरून जिवीत फुडें सरूंक म्हाका आदार लाभय कश्टांच्या काळोखांत जियोवच्या म्हज्या पेल्याक बरवशाचो उसवाड हांवें जायसो कर जवाब सोम्या म्हाका जैत व्हरूंक कृपा लाभय म्हज्या जिवितांत मेळच्या कठीण सलवण्या वयर कुटुंबा जिविताची जबाबदारी जड जातना म्हज्या बेसान दिल्ली भास पाळूंक त्रास भोगतना
म्हाका जैत बरोवंक करपा लागय धार्मीक जिवितान मेळच्या जडायेच्या कुर्साबंदा अडचतना तुमी म्हाका जैत बरोवंक करपा लागय जिणीस एक बरादीक वजे म्हण बघताना तुमी म्हाका जैत बरोवंक करपा लागय सोम्या काकुल तामचेकर दावेस तेसाव जेजूचे आंग वस्तूर काण विणगो करतात आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमे जेजू क्रिस्ता जेरुसलेमांत जेजू प्रवेश जाताना आपली आंग वस्तुरां धरणीर हांदुळ्ळो लोक आज बोळान ताचे आंग वस्तूर काण परगट रितीन ताका विणगो कर नालिसाय हाडतात जेजूक हाचें खंडन करी येते पूण बापाची कुशी जारी करूंक जेजू मौनपणी हें सोंसता बरवशाचो शेवट जोडूंक आपणा बगुल्ली नालिसाय अपमान आनी लज हाची परवा तो करिना आपले मिसांव संपूर्ण करचे खातीर तो नालिसाय सोसून व्हरता दैवी कुरपेचो शेलो नेसिल्ल्या जेजूक आपल्या कुडीच्या मुस्तायकेची गरज ना ताणें पातक करूंक ना देखून संवसारी सक्तीची लस ताका ना दैवी कुरपेन मिसांव सोंपोवच्या बरवशान ते सगळें तो सोसून व्हरता म्हज्या जिविताचेर हांवें नदर घालीत तर म्हज्या उतरान आनी कर्णेन हेरांच्या नांवाक हांवें नालिसाय हाडल्या सामुहीक तरान हेरांचो मान काडचो खबरो करच्यो हेरां विशीं कळीत आसच्यो गुटाच्यो संगती लिपोवन दवरिनासतना अविश्वासपण दाखोवन हेरांच्या कश्टांत तांची केळकुळां करचीं हेरां विशीं बरें जाणा आसल्यारी तांचें गन मन वाऱ्यार धरचें आनी हेर साबार रितीन म्हज्या पेल्याच्या नालिसायाच्या पडण्याक कारण जाल्ले संदर्भ साबार आसात गेल्लो मान परत फाटी मेळना म्हणले बरी हेरांच्या नांवाक हांवें हाडिल्ली नालिसाय तांकां हेर कोणी बुजवण दिल्ल्या उतरांनी फाटी मेळना तुमचे उलोवणें मीठ घालून रूस दिल्ल्या बरी नाजूक जावं म्हणटा सांपावल कोलासेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत म्हज्या घरांत वाड्यांत फिरगजेंत सर्वा लागीं तांकां उत्तेजीत करची उतरां उलोवंक हांवें शिकत जाय क्रिस्ताकच हांवें न्हेसूंक जाय म्हजी साल चमकण म्हज्या घरच्यांक नालिसाय हाडचेत आसली जायना जावं म्हज्या नेसनांत म्हजी कूड आमची मणसुगी आसूं दी म्हजे लागीं आशिल्लें हेरां लागीं नातिल्ल्या वेळार तांची केळकुळां करून तांकां समाजींत विणगी जावंक हांवें सोडूंक नजो बाबार्थाचें आनी मोगाचें कवच आमी नेसया बाचावेचो बरवसो जावं आमचें शिरास्त्राण म्हणटा सांपावल तेसलोनिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत हर एक संगतींनी सुखी सोदून हेरांक अपमान करच्या बदलाक बरें विंचून शाबासकी पाटोवंक हांवें शिकोवंक जाय कोणाय विशांत वायट उलयनासतना वा कोणाय लागीं झगडें करिनासतना सगळ्या लागीं सादेपणान आनी बऱ्या मनान चलोवंक तांकां सत्राय सांग म्हणटा सांपावल तिताक बरयल्ल्या पत्रांत बरवशाच्यो यात्रेक जावन जेजूच्या जुबलेबाक तयार करतना हेरांच्या जिवितान नालिसाय हाडची करणी करिनासतना बरवशान तांकां भांगुरची उतरां उलोवन माया मोगान जियोवंक प्रयत्न करतलो म्हूण निश्चय करया मोगाळा सुमया हर एक मनशाची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर आनी हर एक मनीस म्हजेच बरी बोगणांनी भरलेलो म्हणलो बरवशान मानून घेवंक तांचे लागीं बरें उलोवचें मोन म्हाका दी म्हज्यो सुखी दांपून व्हरूंक पेल्यांक हांवें विणगो करूंक म्हाका सोडी नाका वायट नालिसायाचें उलोवणें वायट वर्तन आनी वायट नदर म्हजे तोंड पयस कर बरवशाच्या शेल्यान म्हाका नेसय म्हज्या तशेंच म्हज्या पेल्याचो मन गन सांबाळ जियोवंक बरवशाच्या कुरपेन म्हाका बर म्हूण मागता जबाब सोम्या म्हजी उतरां मोवाळ कर म्हज्या केणच्या उतरांनी हेरांक अपमान करिनाशें म्हज्या वावरातळार आनी वेव्हारांत म्हज्या कुटुंबाच्या संबंधांत हेरांक अपमान करिनाशें
कुटुंबाच्या संध्या विशीं बरें उलोवंक सोम्या म्हजी उतरां मोवाळ कर हेरां विशीं उत्तेजनाची उतरां उलोवंक सोम्या म्हजी उतरां मोवाळ कर सोम्या काकुल्त आमची कर सोम्या काकुल्त आमची कर 11 जेजू खुर्सार खेळयतात आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू म्यान जेजू क्रिस्ता आपल्या बापाची खुशी संपूर्ण करूंक म्हाका आनी तुका सोडवून लाभूंक आपले सर्गा संवसाराचो राय आपणाकूच खेळोंक मोगान आपले हात आनी पाय दिता ताचे गायिल्ले हात विस्तारून ताच्या बरवशाच्या सावळेन तो आमकां आराम धरूंक आशेता कश्टा वेळार दुखी वेळार तो शीण उसारिना बगार खालतेपणी शेवट संपूर्ण करच्या बरवशान सर ससून व्हरता मात्र न्ही कुर्सारतांक सोडून आपणच्या बरवशाच्या बळान आपणाक दुखयिल्ल्यांक बक्षिता आज समाजीन बरें करतेल्यांक सेवा दितेल्यांक धार्मिकांक विविध तरांचे अडखळेचे खिळे तयार असतात वाड्यान फिरगजेन या राजकीयान हांव जावन सेवा दिवंक मुखार सरना पूण म्हज्या रागाच्या स्वार्थाच्या गाळी शिरापाच्या मोसराच्या हट आनी जिद्दाच्या खिळ्यान बरें करतेल्यांक हांव खिळयते आसा पूण बऱ्या मनाच्या समाज सेवे करतले व्यक्तींक धार्मिकांक हे खिळे बरवशाचे जावंक पावतात बरें करून मुखार वेताना हे सर बरवशान ते स्वीकार करतात आनी आपले कश्ट बापाक भेटोवन दितात बापान दिल्ल्या बरवशाच्या बळान कितले वायट सोसूंक मेळ्ळ्यारी ते आपल्या कामांत तावन फाटीं सरनात बरवचो सांडिनात बगार आपणोचो शेवट संपूर्ण करूंक पेसाडतात थोडे फावटी हेरांक दूख दिवच्यान हांव संतोष पावता हेरांच्या अस्कतकायेंत म्हाका तृप्ती मेळटा हेरांच्या वृत्तेंत तांच्या वेवहारांत वैर्यांक सोडिनासतना तांकां हांव खिळयता आनी तांच्या कश्टांत म्हाका समाधान लाभता जेन्ना कोणी मनशा वयर म्हाका द्वेश आसा तेन्ना ताचे थंय हर एक म्हाका वायटच दिसता हळदुवो रोग आसच्याक संवसार सगळो हळदुवो दिसता खंय ह्या गादी बरी हेरांक खिळावचे संदर्भ सांग सोदतांगी या तांच्या कश्टांक आदार दिवचो बरो सामार्यगार जावंक प्रयत्न करतांगी नितळ असलेल्यांक सकट वस्तूय नितळ पूण भश्ट जाल्ल्यांक आनी हेर जातीच्यांक खंयचेय नितळ न्ही कित्याक तांची मनां आनी अंतस्करणां मेळ्ळी जाल्यान म्हणटा साम पावल म्हज्या जिवितांत बरें करतेल्या सेवा करतेल्या आनी धार्मीक जिणी जियेल्ल्यांक म्हज्या निश्ठूर उतरांनी खिळायनासी बगार तांचे संगी वावरून तांचो बरवसो चडोवचे हातेर हांवें जावंक प्रयत्न करूंक जाय मोगाळा सोम्या म्हज्या उतरांनी आनी करनेन हेरांच्या काळजाक हांवें खिळे तपयनाचे रावोवंक आदार लाभय सेवे स्पिरितान वावुरतेल्या लायकांक आनी देवाचे उतार प्रगट करतेल्या सर धार्मिका विशीं बरें उलोवचें आनी तांचे पसत मागचें बरवशान भरलेले नितळ मोगाळ काळीज म्हाका दी सतानितीक फाटीबोव दिवच्या सेवे खातीर जीण समर्पीत केल्ल्या सगळे हांवेंय वावरून म्हजे मिसांव ह्या संवसारी संतोष समाधान आनी बरवशाचे जावन मुखार व्हरूंक आनी संपूर्ण करूंक म्हाका आदार लाभय जबाब सोम्या म्हाका बिरमोतेचें काळीज दी समाजीन सेवा करतल्या संगी वावरूंक म्हज्या दुस्मनांक भोगसूंक म्हजे थंय आसले वायट चिंताक काडून म्हजो राग मोसोर आनी द्वेशाची चिंतना पयस करून म्हाका वायट केल्ल्या खातीर मागोवंक हेरांच्या जिविताचो बरवसो जावंक सोम्या काकुल्त आमची कर 12वें तेसांव जेजू कुर्सार प्राण करता आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मे जेजू क्रिस्ता
बापान जेजूक दिल्ले मिसांव ह्या घडये संपूर्ण जालें. आपलो आत्मो ताणें बापाक ओपून दिलो. कुडीन तो अंतरलो तरी आत्म्यान तो पुनर्जीवन जालो. मनशा कुळाक पातकांतले सोडोवन तांच्या जिवितांत पुनर्जीवनपणाचो भरोसो फांकोवंक जेजून आपणाकच बली भेटयलो. आदल्या श्रेश्ठ याजका बरी पयलें आपल्या पथकां खातीर आनी लोकांच्या पथकां खातीर सदां ते बलिदानां भेटोवची ताका गरज ना. आपणाकच ओपून दिवन हें बलिदान ताणें एकच फावटी केलें अशें म्हणटा सा पावलो हेब्रेवांक बरोवन. ह्याच परी जेजून कुर्साच्या वाटेर भरोशान सोंसणिकाये भोगुल्ल्या कश्टां वरवीं ताका जैत लाभलें. ह्या संवसारांत पवित्र स्नान घेवन पवित्र सभेचो सांदो जाल्ल्यान देवान म्हाकाय एक मिसांव दिलां. हें मिसांव जारी करूंक म्हाका भरवसो भावार्थ गरज. देवाचेर दवरल्या विशेश भावार्थ भरोशा वरवीं आमचे पुर्वज देवाक मानवले. आबेलान भेटयल्लें भरोशेचें बलिदान देवाक मानवलें. एनोनाक मरण दिन आसतना देवान उबारून व्हेलो. आपणाक दिल्ली सत्राय नोयेन भरोशान पाळ्ळी. देवाच्या ताळ्याक भरोशान पाळो दिवन अब्राहम आपल्या पुताक बली भेटोवंक फाटीं सरूंक ना. भरोशा वरवीं सारा उतर प्रायर गर्भेस जाली. इजाक जाकोब मोइजे दावीद सामुएल आनी हेर साबार प्रवाद्यांनी रायांनी आपोस्तलांनी भरोशान देवान तांकां दिल्लें मिसांव पूर्ण केलें. निराशपण तांकां केदींच भोगूंक ना. बगार सोम्या खातीर तांचें जिवीत तांणी भेटयलें. पुनर्जीवनपण लभतलें म्हणल्या भरोशान कश्ट दग्ध तांणी सोंसलें. आपल्या भरोशाच्या जिविता वरवीं देवातावन तांणी आशिर्वाद जोडलो. जेजूस म्हज्या भरोशाचो आरंभ. हो भरोसो आमच्या जिविताचो तीर आनी सुरक्षीत नांगर म्हणटा सांब पावलो हेब्रेवांक बरोवन. जेजूचेर पातयेवन ताचेर भरोसो दवरून म्हजें मिसांव पूर्ण करूंक दृढ म्हूण हांवें केल्यार कितले कश्ट म्हज्या वाटेर म्हाका सोसूंक मेळ्ळ्यारी हांव त्या शेवटाच्या लागीं पावता पर्यंत फाटीं पळोवचो ना. जेन्ना म्हजें मिसांव हांव संपयतां तेन्ना हांवें सोंसिल्ले आटे विटे विसरोवन जिवीत तृप्तेन बदलता. जशें एक आवय 9 म्हयने आपल्या भुरग्याक गर्भान सांबाळतना कश्ट दूख आटे विटे भोगता आनी प्रसूत जावन त्या बाळाक देखतना तिचे पयलेंचे कश्ट विसरून ती संतोश पावता, तशेंच जिवितान मेळच्या कश्टांक धैर्यान फूट केल्ल्या वेळार अंतीम यशस्वेचो संपूर्णकायेचो तृप्तेचो अनुभव हांव जोडूंक शकता. भरोशाच्या शिखराक हांव पावता. मोगळा सोम्या, तुजे मिसांव संपोवच्या दृढ भरवशान साबार कश्ट तुवें सोंसले आनी निमाणें तुजो जीवस तुवें दिलोय. तुवें म्हाका दिल्लें मिसांव संपूर्ण करतना जिवितांत येवचे कश्ट भरवशान फूड करूंक तूं म्हाका आदार लाभय. म्हज्या जिवितांत बऱ्यो करण्यो आदारन हेरांच्या जिवितांत भरोशाचो उजवाड फांकूंक आदार लाभय. म्हज्या त्याग आनी सॅक्रिफिसाच्या जिविता वरवीं म्हाकाच हांवें तुका भेटोवन दिवंक आदार लाभय. बऱ्या मरणाची तयारी हांवें करन एक दीस तुजे सांगता सूख आनी भरोशाचें अमर जिवीत जिवंक फावो कर. जावब, सोम्या म्हजो बरवसो सोडय. अवचित मरणां अवघडा घरांत घडतना देवा थंय भावार्थ दंडळतना म्हाका दिल्लें मिसांव पूर्ण करूंक मागिल्लें मेळनातल्या वेळार जिणयेंत चलोवन जिवीतच नाका म्हूण भोगतना सोम्या काकुलतामची कर. 13वें दिसांक जेजूची निर्जीव कूड मोरयेच्या उस्क्यार दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्ता. जेजूच्या मिसावान ताका संपूर्ण संगात दिल्ली मोरी बरवशाची शरोतीन जेजूक ताचे मिसांव संपोवंक आदार जाली. जेजूची निर्जीव कूड बरवशाच्या स्पिरितान आपल्या उस्क्यार ती घेता. तिचे धैर्य बापाचेर तिने दवरलेलो बरवसो आनी देवाच्या येवजणेक तिने दाखयल्लें कालतेपण सर्वांक आदर्श. हर एका घडितांनी ती देवाक अर्गां दिता. पुनर्जीवनपणाच्या बरवशाचो उजवाड आपल्या पुतांतय ती देखता आनी आमकांय
बरवशाच्या उजवाडान चलोवंक आदार दिता. आमच्या घरांत अवचित आमच्या भुरग्यांक मरण येताना आमची प्रतिक्रिया कसली? अवचित अवघडां मरण येताना अशें कित्याक जालें म्हणले सवाल आमकां दोसता. हर एकल्याच्या जिवितान देवाची आपलीच येवजण आसता. आमच्या वांट्याक कितें आमकां दिलां तें नितीन आनी सतान आमकां बापान दिलां. जोबाच्या जिवितांतलें सगळें देवान फाटीं काडलें, पूण जोब देवा विरोध कसलेंच अनुचित उलोवंक ना. ताणें म्हळें सर्वेस्परान दिले, सर्वेस्परान काडून वेले, सर्वेस्पराचें नांव सदैव जावं. आपली बायल देवाक दुरसतना जोब तिका सांगता, आमी देवा कडचें सुख स्विकार करता तर दूख कित्याक स्विकार करूंक नजो? मोरयेन आपल्या जिवितान सगळें बरवशान स्विकार केलें. त्याच परी आवय बापय जावन आमी आमकां मेळिल्ले सुख दूख समान रुपान स्विकार केलांगी. मोरी आनी मार्ता जेजूचेर बरवसली आनी जेजून तांच्या भावाक लाजाराक जिवंत केलें. जायर देवाचेर बरवसलो आनी जेजून ताच्या दुवेक जिवंत उठयली. कश्टा वेळार बरवसो जायनासतना देवाचेर पातयेल्यार खंडीत जावन देवाचे कुशीक आमी काल्तिमान घालता. एक गायन अशें सांगता, आत्म्या म्हज्या तूं अधीर जायनाका, कांय भियेनाका. आमचे थंय जें कितें घडटा ती देवाची मांडावळ. आपल्या पुताकच ताणें कश्टाचे मरण मरूंक येवजण केल्ली आनी त्या पुतान ते इन्कार करूंक ना. बापाची खुशी ताणें केली. त्याच परी म्हाका दिल्लें जिवीत ते देवाचें देणें. ह्या जिवितान जिवोवचे विशीं एक कन्नडा पद अशें सांगता, ಏನಾಗಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುನಿ ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಗದು ಬಾಳಲಿ. जे म्हाका मेळ्ळां सुख वा दूख, कश्ट वा संतोष तें देवान दिल्लें म्हूण हांवें बरवशान स्विकार करूंक जाय. जिवितान जावचें तें आडावंक म्हाका साध्य ना, तरी आसल्लें स्विकार करून बरवशान उजवाडान म्हजें जिणये पळयन मुखारून जावचें सगळें म्हज्या बऱ्याक म्हूण चिंतल्यार जिणयेचो शिवोट हांव जोडूंक पावतलो. मोगाळा जेजू म्हज्या जिवितान कश्ट सुख पिडा भलायकी संतोष दूख समान रुपान स्विकार करूंक आदार लाभय. घरांत अवचित तरणाटी मरण पावतना ते बरवशान स्विकार करून तुजे कुशेक काल जावंक आमकां शिकय. खंयच्याय कश्टान तुजेर बरवसो जायनासतना जियोंक म्हजे जिविताचो बरवसो सडय. म्हज्या जिवितान सदांच विश्वासान आनी बरवशान फुडें समकोवंक आदार लावय. तुमची जावाक सौम्या बरवशाच्या स्पिरितान जिणयेंतली कोडू घडितां स्विकार करूंक शिकय. घरांत तरणाटी भुरगीं देवादीन जाताना सौम्या बरवशाच्या स्पिरितान जिणयेंतली कोडू घडितां स्विकार करूंक शिकय. जिवितान कठीण कश्ट येताना सौम्या बरवशाच्या स्पिरितान जिणयेंतली कोडू घडितां स्विकार करूंक शिकय. जिवितांतले कश्ट दूख पिडा भलायकी सौम्या बरवशाच्या स्पिरितान जिणयेंतली कोडू घडितां स्विकार करूंक शिकय. कुटुंबा जिवितांतले विविध समस्ये सौम्या बरवशाच्या स्पिरितान जिणयेंतली कोडू घडितां स्विकार करूंक शिकय. भुरग्यांक तावन मेळचे निरासपण सौम्या बरवशाच्या स्पिरितान जिणयेंतली कोडू घडितां स्विकार करूंक शिकय. सौम्या काकूळ तामची कर. सोदावेस्तांव जेजूची कूडणी केपितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या बागेन कुर्सार रीण सोडयलाय सगळो संवसार. जेजू स कस सोसून कुर्साचें मरण मेलो. जेजूचे कुडीन मेलो पूण आत्म्यान न्हय. कुर्सा वाटे वेळार ताणें भोगिल्ले कस हांगा संपले. आतां मरणा उपरांत ताच्या मनशा सैपाची अस्कत कूड पणान निकेपितात, पूण तसो आत्मो बलिश्ट आनी दैवीक सक्तीन भरिल्लो देवातावन तो आयिल्लो आनी देवा लागीं तो फाटी गेलो. ताची कूड हांगास मातयेन कुसनासता कुडीन आनी आत्म्यान तो पुनर्जिवनपण जालो आनी पुनर्जिवनपणाचो बरवसो आमकां दिलो. ओमतात ती प्राकृतीक कूड, जिवंत उरता ती आत्मीक कूड म्हणटा सांव पावल कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत. त्या परी हे विनाशी कुडीन अविनाशीपण आनी ह्या मरणावंत कुडीन अमरपण नेश्टी गरज. जशें गोवाचे कण मातयेन पडल्यार मात्र फळ दिवंक शकता, ह्या प्रकार मनशान ताचें संपूर्ण जिवनाचें फळ म्हणजे सर्गींचें सूख अनुभव करूंक जाय तर
मातयेतो नायिल्ली कूड मातयेकच पाटी वसोंक आसा. कूड मातयेक वेता तरी ओत्मो ससनीक जियेता. जल्मा देवान दिल्लो ओत्मो मात्र घेवन हांव संवसाराक आयिल्लो. तोच ओत्मो घेवन हांव सर्गी शाश्वीत निवासाक वेतलो. देवान दिल्ल्या जिवाचो रुपांतर जावन ओत्मो मात्र ससनीक उरता. देवान म्हाका ताच्या सारक्या आनी स्वरुपाचो रचला आसता. म्हज्या जिवाक न्हय म्हज्या आत्म्याक मात देवाचो स्वास आसा. संवसाराच्या बुलोवण्याक संवसाराच्या राटावेळ्यांनी लबदोन गेल्ली कूड हांगासर मातयेक सरी जातली. म्हज्या जिविताक मोल येवचें मरणान. जल्मल्लो हर एकलो मरता. मरणान प्रवेश जाल्यार मात्र ससनीक जिवीत लाभता. जेजूची उतरां सांगतात, संवसारान तुमी दिरवें पुंजय नाकात. हांगा कलम म्हणटा आनी कीड काता आनी सोर कान्ना घालना गयता. पूण दिरवें पुंजया सरकार. देखून म्हाका म्हणलें 4 दीस आनी ह्या जिवितांत जाता तितलें बरें हांवें आदारूंक आसा. किर्तनकारान सांगिल्ले परी नितळ हात आनी निर्मळ काळीज घेवन पेल्यांच्या गरज्याक फावो क्रिस्तसो कोरो शीस जावन जियोंक आसा. कवी आपल्या पदान म्हणटा, मेल्ल्या उपरांत सगल्या मातयेक दामता. बरेपण मात्र म्हजें हांगा उरता. जेसून केल्ल्या बऱ्या कामांचो पिडेस्तांव गूण केल्ल्यांचो दिल्ल्या आदर्शांचो हांवें हर एक दीस उगडास काडूंक जाय. म्हजें जिवीत आखेर जातना हांवें केल्लें बरेंपण 4 जाणांनी नियाळच्यान म्हज्या जिविताक अर्थ येतलो. संवसारी हांवें जियेल्ली जिणी सार्थक जातली अशें ताची कृपे वरवीं पवित्र जावंक आनी बरवशे वरवीं ससनाचो जिणयेचें जायज जावन आमकां फावो जालें. म्हणटा सांव पावल. मरणांतावन जिवन जाल्लो जेजू म्हजी कूड मातयेक पायतना म्हज्या आत्म्याक सर्गेंचें दार उगडटा. म्हणलो बरवसो सदांच सांबाळया. मोगाळा जेजू, मरणा उपरांत आसच्या पुनर्जिवनपणांतय म्हजो भावार्थ वाडय. ह्या संवसारी जिवितांत येतना बऱ्यो करण्यो आदान पेल्यांच्या गरजेक पावोवन घडल्यो जिवितांत बरवशान अत्रेकोन रावंक कृपा दी. नव्या जिविताचो बरवसो धरून हें जिवीत जियोंक म्हाका आदार दी. अशें एक दीस तुजे संगी ससनाचें जिवीत जियोंक म्हाका फावो कर. तुमची जबाब सुम्या सर्गेंच्या शेवटाक पावचे वाटेन चलोवंक आदार दी. क्रिस्ती मौल्यांनी बरयल्लें जिवीत जियोंक सर्गेंच्या शेवटाक पावचे वाटेन. ह्या संवसारी बऱ्यो करण्यो आदान शेवटाक पावचे वाटेन चलोवंक आदार दी. जिणये शेवट संपूर्ण कर. सुम्या सर्गेंच्या शेवटाक पावचे वाटेन चलोवंक आदार दी. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो दर. सुम्या सर्गेंच्या शेवटाक पावचे वाटेन चलोवंक आदार दी. बऱ्या मरणाची तयारी कर. सुम्या सर्गेंच्या शेवटाक पावचे वाटेन चलोवंक म्हाका आदार दी. सुम्या काकुलदामची कर. मोगाळा सौम्या, ह्या कुर्सा वाटेच्या भक्तीपणा वेळी तुझे कश्ट आनी तुवें त्या कश्टा वेळार बापाचेर दवरिल्लो बरवसो हांवें नियाळ्ळो. तुज्या बापाचेर तुका आशिल्ल्या अखंड बरवशान तुजे मिसांव खरेपणी जारी करूंक तुका आदार लाभलो. ह्या कुर्सा वाटेच्या भक्तीपणा वेळार हांवें म्हजे कश्ट, समस्ये, पिडाशिडा, नासमाधान, विराराय, कणबेजाराय, स्वार्थ, मोसोर, राग आनी हेर सबार जिविताक अडकळ हाडचे कुरीस नियाळ केले. तुवें तुज्या जिवितान बापाचेर बरवसो दवरिल्ल्या बरी हांवें म्हज्या जिवितान निराशी जायनासतना बगार दृढ बरवशान फुडें समकोवंक आदार लाभय. एका कंतराची उतरां अशीं आसात. कुर्सा सावळेंत रावून तरी बरवसो उमाळता. सर्गा संवसारा मदलो जेजू सर्गी वाट दाखयता. जिवितांत येवचे सर्व समस्ये मोगान स्विकार करून जिविताच्या शेवटा दिवशी हांवें समकोवंक आसा. एकामेकाचो बरवसो सोडोवन जेजून चलिल्ल्या वाटेन चलोवन जिवितांत धैर्यान मेटा काडूंक जेजूचो आदार मागया. ह्या संवसारी जेजून मुजेतय आशेवचें सर्व हांवें कलतेपणी जारी करूंक आनी एक दीस ताचे संगी सर्गी ससनाचें सूख भोगूंक ताची कृपा मागया. हरसिल्लो जावन देव आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताचो बाप ताणें आपले वडका कोलतेन जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणा मारिफात आमकां एक जिव्या बरवशान जिवीत केल्यात. ह्याच बरवशांत आमचें जिवीत बांदून हाडया. मोगाळा जेजू, तुवें ह्या संवसारी जिवितांत केल्लें बरेपण, शांत समाजदान, न्यायनीत, सेवा, कलतेपण, सोंसणीकाय, विधेयपण, मागणें, बरवसो
हे सर्व बरेचशे गुण म्हज्या जिवितान हांवें रुपीत करूंक म्हाका आदार लाभय. तुवें म्हज्या मुखांत आशिल्ली पेल्याची आनी देवाची सेवा मोग सदांच म्हज्या जिवितान पाळण बरवशाच्या वाटेर हांवें मुखार समकोवन हेरांकी बरवशाची वाट दाखोवन जिवीत सुफळ करूंक आनी शेकी सरकार आसान तुजे संगी सुख भोगूंक म्हाका फावो कर. आमेन. पापसय बचाई राद्या पासत आमचो बाबा सर्गींचा तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज संवता येवं, तुझे खुशी सरकार सुद्धा तुझी संवसारांत आसा. आमचो दिसपडटो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां धाडी म्हणून नाका पूण मागीर आमकां अनुवाद. नमान मरे कृपेन मरे समितीचे संगातास आनी आमकां दुसरे आनी गॉड जेजू वगैरे क्रेडियाते मोबियागा तांचे विचाराता आमच्या मदत पडे. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक एक घडी बरो आमची सर्व मागणी ह्या खुर्सा मुखार आमी दवरया. जेजूचे कश्ट मरण आमी नियाळत आसतना आमच्या जिणेचे कश्ट ताका आमी समर्पण दिवया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे आसून तुमकां राखूं, तुमच्या भितर आसून तुमकां सांबाळूं, तुमच्या मुखल्यान आसून तुमकां वाड दाखोवं, तुमच्या फाटल्यान आसून तुमची जतन करूं, तुमच्या वयर आसून तुमकां आशिर्वाद दिवं. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भगेवन कुर्सा जैता गुरता कृष्णांतलो जालोय वर्तो ससाळ जिणेंतू बरवसो भावान चढय तुजे सावळेन वागय ससनी बरवशान सर्गी वाड दाखय बरवसो चढय तुज्या मोगान झडय क्रिस्ता सेवेन जियोंक आमकां शिकय क्रिस्ता कुर्सा आमारुका ससनी जिविता पळय जळटाव कश्टांत दोणें तुका वेग मारून जिवीत दैरान सरता भावान चढय तुजे सावळेंत वागय ससनी बरवशान सर्गी वाड दाखय बरवसो चढय तुज्या मोगान झडय क्रिस्ता सेवेन जियोंक आमकां शिकय मोगाळ पुता सोवे आमकां मरी आशिर्वाद दिव आमकां. नमान कुर्सा बगीन कुर्साचे कृपेन आमकां जिवा आमच्या नुस्तानांतले हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या विगार बापांचो तांच्या मुखेलपणार ही कुर्सा वाट भोव वार्ता बरी रितीन जाल्या तांकां तुमच्या समेस्तांच्या नांवान देव बरें करूं. तशेंच सहकार दिल्ल्या कार्यदर्शी ऑलिन पिंटो तशेंच एकय सहाय्यक संयोजक मानेस पावल्स तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. वाट नितळ केल्ल्या 12 वाड्यांचे गुरकार तशेंच ICM वैश्या संध्यांक आनी उद्देदारांक गुरकारांक तशेंच वाड्याची त्या सभा आशिल्ल्या समेस्तांक हांव समेस्तांचो उपकार बावडटां. लायव्ह टेलिकास्ट करच्या डिवायन वर्ल्ड हाजो मालाक मानेस स्टिफान मेंडेस आनी ताच्या पंगडाक ताच्या कुटुंबाच्यांकी देव बरें करूं. साऊंड अरेंजर्स केल्ल्या AP अरेंजर्स मानेस ऑल्विन सांतीस तशेंच कोयार पंगडाक आनी आल्तार भुरग्यांकी हांव देव बरें करूं म्हणटा. खाण पिवान आयचे वेवस्था दिल्ले आमकां दान दिल्लो मानेस्त ब्रायन रेगो आनी कोटाम रांबायल तांकांय देव बरें करूं. तशेंच खाण पिवान दवरून जागो वेवस्था केल्लो मानेस्त युजीन डिकोन्ना तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. ह्या कुर्सा वाटेंत हजर आशिल्ल्या सर गोळे मंडळी संध्यांक गोंयच्या धर्म भयणींक आनी समेस्त पिरकसगारांक तुमी हांगासर व्हडा संख्येन हजर आसा तुमकां समेस्तांक तशेंच हेर पिरकस येतावनी थोडी हांगासर आयिल्ल्यात तुमकां समेस्तांक एका सुत्रान हांव देव बरें करूं म्हणटा. समेस्तांक देव बरें करूं. मोगाच्यानो आज हांगासर व्हडा संख्यान तुमी हजर जाल्यात. आज कुर्सा वाट कणी सावन इल्लीशी लांब आसली जाल्यार तुमी हांगासर व्हरत्या मोगान हांगासर आयल्यात आनी कणी सावन हे जुबल्याच्या वर्सा
दैवीक अनुभव सोडूंक खंडिसावन उपकारची जाताली देखून तुमी हांगासर येवन हांचो वांटो घेतल्या तुमचोय हांव परत उपकार बावडता तशेंच आदार दिल्ल्या उपाध्यक्षाचो आनी सर्वांचोय एकाच उतरान देव बरें करूं म्हणटा आनी फाटी येता आसतना थंयसर फळार आसा तो स्विकार करून वचोंक तुमचे लागीं विनंती. Kashta mon nan sir mun shan